सर्वसामान्यांक रिलीफ मेळपा सारकें हें बजेट आसा अशें उदकास्रोत स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 29 फेब्रुवारीक बजेट सादरीकरण करतले अशी माहिती मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली। सर्वसामान्यांक बरे रिलीफ मेळपाचें अशा प्रकारचे बजेट आसतलें हातूंत दुबाव आसता आनी बजेट सादरीकरण जे आसा पळय न्ही ते 29 तारखेक जावपाचें आसा। त्यामुळे ह्या बजेटांतल्यान सामान्य मनीस अपेक्षा धरूं शकता की आपल्याक आधारभूत अशें हें बजेट आसतलें। तो शेतकरी आसूं कामगार आसूं किंवा इवन सामान्य मनीस आसूं आदाराचें बजेट जशें आमी म्हणटात की लोक कल्याणकारी बजेट म्हणजे बील ना न्ही पयर शेती जमीन जी आसा ती भायल्या मनशाक कोणाकय विकची न्ही, एखादी शेतकरीच आसलो जाल्यार ती विकची अशा प्रकारचे प्रोविजन केल्ले आसा। आतां 1952 गजाल उलयली जर जायत जाल्यार ताजेर कशें आमी हें करतात, जाल ती जाली कारण ताजे कायदेशीर सोपस्कार जाल्ले आसता जुन्या हातूंत।